Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. हा प्रणाली and प्रणालीज कुझीन आमची YouTube चॅनलाचेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत असा. तर जशें की तुमकां खबर असा सध्या आंब्याचो सीजन चालू असा. तर आमी एक आंब्याची स्पेशल रेसिपी करूया. ती म्हणल्यार मँगो पुडिंग. तर टाइम वेस्ट न करता यो सुरवात करूया. तर ताका लागून हांवें हांगा 2 ते 3 बरे पिकलेले आंबे घेतल्या. हे उदकान बरे धुवन घेतल्या. आता हांकां आमी कातरून घेवया. तर सुरयेन हांचे दोनूय सायडीन अशें कातरून घेयात आनी तांकां अशें कट करून तातूंतले जे मांस आसा ते एका प्लेटीन काडून घेवया. हे पळया. तशेंच आमी सगळ्या आंब्याचे अशें कट करून तांचे मांस एका प्लेटीन काडून घेवया आनी तांची साली आसता ती भायर उडोवपाक जाय. तर हे पळया आमी ते सगळे एका प्लेटीन अशें काडून घेतला. आता हें आमी एका मिक्सरान किंवा ग्राइंडरान घालून घेवया. तातूंत मागीर पाव कप साकर घालून घेवया. हांगा जर आंबे गोड आसा जाल्यार साकर कमी वापरात. ताजे उपरांत तातूंत घालता अर्द ग्लास दूद आनी हें आमकां बरेपैकी ग्राइंड करून घेवपाक जाय. आनी हें पळया आमी ताका अशें बरें ग्राइंड करून घेतला. अशें बरें ब्लेंड जाला तें. ताजे उपरांत हें आमी एका कायलीन काडून घेवया. सवका ते ब्लेंड केल्ले एका कायलीन काडून घेवया. हे थोडे वेळ मिक्स करून घेवया. 1-2 मिनटां अशें बरें मिक्स करून घेवया. ताजे उपरांत हांवें हांगा 2 मोठे चमचे कॉर्नफ्लावर घेतला. तातूंत थोडें दूद घालून हातूंतले जे गुळे आसा ते मोडून घेवया आनी हाजी एक बरी पातळ स्लरी करून घेवया. हे पळया अशें बरें मिक्स करून तातूंतले जे गुळे आसा ते अशें बरें मोडून घेवपाक जाय आनी अशें बरी स्लरी करून घेवया. आनी ही पळया आमची ती स्लरी अशी बरी रेडी जाल्ली आसा. ती हांव तातूंत घालून घेता आनी हें सगळें आमकां वेवस्थीत मिक्स करून घेवपाक जाय. ती स्लरी केली म्हणटकच तें बरें रोखडेंच दाट जाता. तर अशें मिक्स करून हे जे पर्यंत दाट जायना तो पर्यंत अशें मिक्स करीत रावपाक जाय. अशें बरें धवळीत रावया आनी फ्लेम लो करून धवळोवपाक जाय नाजाल्यार तें पोंदाक लागपाक शकता. आनी थोड्या वेळान पळयात हें अशें बरें दाट जाल्लें आसा. आतां आमी गॅस बंद करून 1-5 मिनटां खातीर एका बरें थंड करून घेवया. ताजे उपरांत खंयच्या एका आयदनान किंवा मोल्डान तें थंड जाल्लें मिश्रण सवका अशें घालून घेवया. सवका अशें घालून घेयात. तें सगळें तातूंत घालून जालें तशें एका चमच्यान तें अशें बरें लेवल करून घेवपाक जाय. अशें बरें सेट करून घेवया. हे पळय एक लेवल करून घेयात. अशे तरेन लेवल करून घेतला. आतां हाजेर धाकणें धापून हाका आमी एक अर्द वरा खातीर फ्रिजांत सेट जावपाक दवरपाक जाय. तुमकां जाय तितले वेळ चड दवरूं शकता. जितले तुमी चड दवरता तितले तें बरें बेगीन सेट जाता. आनी हें पळया हें अशें बरें सेट जालां. हांवें हाका अर्द वरान काडलां कित्याक म्हणल्यार म्हाजे कडेन चड टायम नाशिल्लो. तुमी हें 2 वरां सुद्दां दवरूं शकता. आतां प्लेटान हाका अशें परती करून घेवया. सवका अशें परती करून घेयात आनी सवकास ती वाटी ताजे वयल्यान काडून घेवया. आनी अशे तरेन तुमचें क्विक एंड इजी मँगो पुडिंग खावपाक तयार जाल्लें आसा. ही रेसिपी तुमी ह्या सिजनान एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात. आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. परत मेळुया अशीच एक नवी रेसिपी घेवन. तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा. धन्यवाद.